सुमेश वीक्षकांक परत एक पोटी म्हजो प्रणाम. नोवेनाचे 9 दिसांपैकी आज 6तो दीस. नोवेनाच्या वेळार आमी फकत मोरयेक फुलां हाडना तिका मान करचें मात्र न्ही, तिचे शेगूण आमी आमच्या जिणेंत आपणावंक आसात, तिचे विशीं आमी नियाळूंक आसा आनीक मोरये विशांत चड आनी चड आमी जाणा जावंक आसा. देखून आज आमी आमच्या विक्षकां लागीं वा हांगासर आयिल्ल्या लोकां लागीं थोडी सवालां विचारतल्यो. मोरयेची एक ल्हान क्विज करतल्यो. मोरये विशीं आमकां कितलें गोत्त आसा म्हूण सांगून जाणा जावन तर येया पळया कोणाक कितलें जाणा आसात गी म्हूण सांगून तांचे लागींच आमी उलया. तर हांगासर आसात पिंटो आनी लोबो फॅमिली. आज तांचे कडेन थोडी सवालां करया आनी मोरये विशांत तांकां कितलें गोत्त आसा गी म्हूण सांगून आमी पळया. हॅलो, आमची जॅनेट बाय हांगासर आसा, आमचे कॉयरांतले मेन मेंबर. हॅलो जॅनेट बाय. हॅलो, कशें आसात? आमी हुशार आसा. जनिता बाय कशी आसात? आमी बरी आसा. ओके, आज तुमचो थीम कित्याक हर एका वर्सा नोवेनाच्या 9 दिसांक 9 कलराचे थीमाचे उत्सर्गां सगळे हांगासर येतात. आयचो कलर येल्लो म्हणून आसा. तर आयचो दीस मोरयेचे क्विज जायत. सो थोडी सवाल हांव विचारता. ओके, तशें मोरये मायच्या मम्मी डॅडीचें नांव कालें गोत्ता गे भुरग्यांक? कोणाक गोत्त आसा गे? जेजूचे व्हडले मायचे? सेंट एंड येस. आबाचें नांव, जेजूच्या आबाचें नांव? येस, जोकीम आनी अन्ना. करेक्ट तांणी सांगलां म्हाका. तर हांगासर तुमकां एक ल्हानशी काणीक आमच्या लेकार एक प्रायज आसा. तशेंच आनीक सवाल विचारया म्हणून बघता तुमकां. आमच्या मोरयेची आमकां सुबी सुबी पिंतुरां पळोवंक मेळटात न्ही गे. तर मोरयेचें पयलें पिंतूर सोडयलें कोणें म्हणून तुमकां गोत्ता की 2 दिता हांव ऑप्शन्स. तांतले तुमी एक चूज करूंक आसा. एक मायकल एंजेलो, दुसरो सालूक वांजेलिस्ट. कोण म्हणून तुमी म्हणटात? येस, सालूक वांजेलिस्तान मोरयेचें पयलें पिंतूर सोडयलें. तशें तुमकां मोरये मायेची बारी बरी. तशें आज एक जनिता बायचे गेल्या कुटुंबाक, तशेंच एक जॅनेट बायच्या कुटुंबाक मेळटा. सो फाल्यां परतून येवटी मेळया. आणखी थोडे मोरये विशयांत ह्या नोवेनाच्या दिसांनी काल्यामणी नवी संगत आमी शिकोवंक प्रयत्न करया. थँक्यू. हेलो, व्हॉट्स युअर नेम? क्रिस्टोफर. व्हॉट इज युअर नेम? मॅक्विन. ओके, मॅक्विन आनी क्रिस्टोफर. टुडे आमचो आज क्विजाचो दीस. तशें आज आमी मोरयेच्या विशयांत थोडी थोडी सवाल आसात. कोण म्हाका करेक्ट आन्सर सांगता तांकां एक प्रायज आसा आमच्या लेकार. ओके ओके, येस येस. आतां तुमकां गोत्त आसा की मोरये कशें न्ही एकलो बुडवो आयलो. आंज बुडवो येवन सांगता मोरये कडेन सांगता तुका जेजूची आवय तूं जाताय म्हणून. त्या बुडव्याचें नांव कालें म्हणून गोत्ता की तुमकां? देर इज गेब्रियल आसा, राफायल आसा, तशें सुमार आमचे आंज बुडवे आसा. मोरये कशें आयलो आंज बुडवो कोण म्हणून तुमकां गोत्त आसा गे? यू डोंट नो? Gabriel बुडो मोरये कशें आयलो. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. येस, दिस इज स्मॉल प्राइज फॉर यू. थँक यू. ओके, यू आर वेलकम. आज एक विशेष सैरो म्हणजे सांगता आसा. विजय डिक्सन आजची वळख नातली कोडयाळांत कोणी नात. सो विजय डिक्सन आज आमच्या नोवेनाक म्हणून आयला. फुलांची बास्केट म्हणे हातान म्हाका दिसना, पूण ओके आतां फुलां काणयोंक आसात भुरग्यां कडची. पूण ल्हानपणार खंडीत जावन तुवें फुलां वेल्याय म्हणून म्हाका गोत्त आसा. सो ल्हानपणाचे तुजे कले म्हणी यादी तुका उडास येतात गी नोवेना दिसांनी कालें करतलोय? वय हांव चिंता सुमार वर्सां उपरांत फुलां रोवपूच्या नोवेना येवचें. कित्याक म्हळ्यार ह्या पुटी इल्लें फ्री टायम मेळ्ळा. पूण ल्हान आसतना फुलां व्हरून आहलो. आमकां इस्कालाक येतना सकाळींचे 7 वरांचे मीस आसतना आमी व्हरून आहल्या. पूण ते फुलां व्हरच्या की ते वचून फुलां पुरा हर एका घरांत हांव कलेक्ट करन, ते बरें करून सेट करन, दुसरे दिसा व्हरचें आनी खाले ह्या दीस आमकां स्वीट मेळटा म्हूण राखून रावचें. दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी म्हणयत. पूण ते बाळपण आमकां मेळना. कोण बाळपण आतां ऑलरेडी आसात ती भुरगीं रियली लकी. देखून दॅट इज द वन. ओके, तशें म्हणटा आसतना तुवें ल्हानपणार फुलांनी प्रॅक्टें केलें म्हणून गोत्ता. कितले दोरे उडोवन कोणाची पुरा फुलां सोरुल्ली. ताच्या उपरांत स्वीट्स मेळटाना एका सायडीतून स्वीट्स कोण आनी एका कडेन गेल्लोय गे. ताच्या उपरांत कोबू कितले पुरो सोरताले. पूण म्हाका इल्लें सांगताय गे. युजली फुलां आतां दोरो उडोवंक वचना, पूण राणाक येताले आमी. आमचे गांव तशें राणा लागीं राणाक येताले हांव. पूण मम्मी पुरो जोर करतली राणाक पुरो वचनाक आसलें तूं फुलां दवर म्हणून. पूण स्वीट्साचे वय स्वीट्स आमकां काले म्हळ्यार आमकां इस्कलान 3 टायमाक स्वीट्स जाय आसले. सकाळी ते एपटी खावंक, 2 परत जेवण जाल्या उपरांत खावंक, सांजेर पाटी येतना खावंक. देखून हेणे खाण घेवचें आनी तेणे खाण घेवचें. कोबू आमी सडावत आलतार भुरगे जावन आसतना आमकां इल्ले एक्स्ट्रा पुरो दिताले पात्रांक. तशें तांतू सोरोंक पुरो कांय मेळनातलें पूण व्हरताले हांव एक्स्ट्रा. ओके, तशें कितें म्हणल्यार वांटून तुमी दवरले पुरा मागीर तुमकां दवरूंक मेळटालें म्हणून दिसता. तशें म्हणटा आसतना तुज्या आतां ह्या मोरयेच्या नोवेनाक तूं हांगासर आयलाय. आमच्या विक्षकांक तूं एक कितें संदेश दिवंक आशेताय? वय मोरी माय म्हणटा आसतना आमकां एक शांत समाधान म्हणलो मनोभाव मतीर येता. आनी दुसरें सांगत कालें म्हळ्यार फुलां, भुरगीं आनी मोरयेचें नोवेन हें तिनी आमी कितलेंय एक कालें
बिझी असले जाल्यार या खंयच्याय आमच्या कामांत आमी मस्त इनवॉल्व आसा जाल्यार एक 20 मिनटां या अर्द घंटो सगळ्या दिसाक आमकां समाधान दिता म्हण येता. देखून मोरयेचे नोवेन येता आसतना खंडीत जावन मोरयेक मान दिवन तिचे बेसांव आनी तिचें सक्कड रितीचें समाधान आमचें सोवें, म्हज्या सोवें, सगळ्या विक्षका सोवें, तुमचें सोवें आसूं दी म्हूण ती एक आशा तितले. थँक्यू डिक्सन, तुजे कडेन उलोवन बारीक खुशी जाली. तशेंच मोरयेचे आशिर्वाद तुजेर, तुज्या मम्मीचे स्पेशली, आनी त्या मम्मीची एक आशा आसा. सो मी आमची विक्षका पळोवन आसा ती आशा येवटी विगी जारी जावन दी म्हणून हांव मागता. सो मी विक्षा कडेन आमच्या विजय डिक्सना खातीर बरें बघूंक म्हणून हांव आशेता. थँक्यू सो मच तुमकां. देव बरें करूं. हॅलो, हाय, कशे आसात तुमी? तुमचें नांव कालें? म्हणजे मौरिस डिसोजा. ओके, मौरेस म्हणून सांगून. तर आमी हांगासर आज मोरयेचे क्विज म्हणून करनासा. तशेंच मोरये विशयांत एक इल्लोसो नियाळ करना. आमच्या ल्हानपणार आमी फुलां व्हरता आसतना आमकां कळ्ळें पुरा यादी आसल्यो त्यो आमी जिवाळ करनासा. तशें तुमच्या ल्हानपणाची कले म्हणी तुमकां उडास येता गी? वय निजाकी आसा, चड उडास येवचेत. कित्याक म्हळ्यार ल्हानपण आमी कशे मुखार आयला तशेंच आमच्या भुरग्यांक आमी त्याच रितीन मुखार हाडटा. सो आमी ल्हानता न्हू, सो ह्या टायपाची फुलां व्हरनातली. सो आमची घरांत जाल्ली फुलां आमी व्हरतले. सो आतांची फुलां पुरा म्हळ्यार भायर जावन मार्केटान काणकोण व्हरतात. सो ताका आनी हाका मस्त डिफरन्स आसा. सो आमी दुसऱ्यांच्या शेजारच्या घरा वचून फुलां हाडटले. सो आमी मस्त त्या जाल्यार इल्लें एन्जॉयमेंट दुसरेंच आसलें. सो आतां इल्लें दुसरेंच आसा. इस्कालांतल्यान पाटी मार्गार येता आसतना काही म्हळ्यार चलून येताले आमी पुरा ल्हान चलून येताल्या. तशें मार्गार मेळिल्ली फुलां पुरा बुड्डून हाडची म्हण संवय आसली. येस, करेक्ट. आमकां नेक्स्ट डे मॉर्निंग पयले बरो मॉर्निंग आमी व्हरतले. आमी गरजे बरें येतले. सो आमी दुसऱ्या संजा काही आमी दिसता आमी येताना टिशनेशन येताना दिसताना सो आमी कलेक्ट करून हाडटले. तुम्ही कलेक्ट करून हाडटले. तशें तुमी आल्तार भुरगे म्हण जावन आल्यात ल्हान आसतना? जावन आसले. आल्तार भुरगे जावन असून फुलां उडोवचे म्हणल्यार तुमकां एक विशेष एक जागो आसतलो ते रावून. तशें आल्तार भुरग्यांनी काले म्हणी पोखरीपणां केल्ली, काले म्हणी उडासात गी, कोबू आनी पुरा वांटताना मला स्वीट्स वांटताना एक स्वीट काडून तेच्या सायडीतून आनी एक स्वीट्स काले म्हणी काण गेले उडास येता गी? उडास आसा, बट कोबूच्या टायमार आमकां मोठो कोबू मेळ्ळा जेवन आमी एक पास्टा रावचे लायनीर, नंतर आमी कान धरचे. नाल्यार आमचेच मनशां जाल्यार आमी तांचे सांगचे आमकां मोठो मोठो दी म्हणून. तशें बरें आमी पयलें उडास येता हे पुरो पळयतना आतां. ओके, तर तुमकां हांव सर्व बरें मागता. तुमच्या जिणेक मोरी मागीर तुमचेर आशिर्वाद घालन, तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून तुमची जिणी बरी जावन दी म्हणून ह्या मुखांत आशेता. थँक्यू. आमचे व्लॉग केलेले का तुमकां एक ल्हान काणीक. ओके, थँक्यू सो मच. हॅलो, हाय, तुजें नांव कालें? आशिष. आशिष, खंयच्या क्लासीन शिकताय आशिष? 6th स्टँडर्डांत. आतां आज आमचो मोरयेचो क्विज असो दीस आहे. थोडी सवालां हांवें विचारना सगळ्यां कडेन. तुका हांवें सवाल अशें जाल्यार मोरयेची डिफरंट नांवां आसात न्ही, मोरयेक आमी दुसऱ्या नांवांनी आमी आपयता न्ही. तुका मोरयेची कितलीं नांवां गो तसो म्हाका सांगीत गे. Mary of God, Mary of Virgin, Fatima Saibin, Mother Mary. ओके, लूट सायबीण म्हणून आयकलें गी, रोजा सायबीण आयकलें गी. रोजा सायबीण म्हळ्यार मोरी कोंताची सायबीण आमी म्हणटा. अशीं दुसरीं नांवां आसात न्ही गी. आज घरा वचून एक ल्हान होमवर्क तुका करताय गी. मोरये खंयची दुसरीं नांवां आसात म्हणून सांगून इल्लें शिकचें. आनी मोरयेक आमी सुमार हें दितात, बिरुदां दिला, मेडल्स म्हणून आमी दिला न्ही मोरयेक. आमची लदीन म्हणून सांगल्यार मोरयेची डिफरंट नांवां वा बिरुदां आमकां थंयसर मेळटात. सो तांतूय आमकां शिकयता. तर आमचे लेकर तुका एक स्मॉल गिफ्ट. थँक्यू. सकट लागी सर्या आमचे ताळे एक. गुड इवनिंग, कशी आसा तुमी? बरी आसात गी. आज नवेनाचो खंयचो दीस म्हणून तुमी सांगीत गी म्हाका? चवथो. व्हेरी गुड. या, आज नवेनाचो चवथो दीस आनी ह्या दिसांनी आमी 3 मोरयेच्या दिश्टीपणा विशयांत आमी नियाळ केल्या. आनी आज आमी 1846 फ्रांसाच्या ला सालेत म्हणल्या गुड्यार घडिल्ल्या मोरयेच्या दिश्टीपणा विशीं आमी नियाळ करता. आनी ह्या दिश्टीपणाचें नांव जावन आसा आ लेडी ऑफ ला सालेत. कितें? आ लेडी ऑफ ला सालेत. हें कित्याक घडलें? ह्या वेळार युरोपांत आसतना इंडस्ट्रियल रेवल्युशन आनी टॅक्नॉलॉजीची मस्त अभिवृद्धी जावन आसली. म्हळ्यार नवे फॅक्टरी बांदून आसल्यो आनी नवे टॅक्नॉलॉजी, मशिनां असले पुऱ्या संवसारी वस्तूंक लोक मस्त आकर्शीत जावन आसलो. तशें जावन लोकांनी आसतना मागणें सांडले, आयतारा दिसाय काम करन, मिसाक येनातली आनी अशें साबार पातकां लोकांनी आदारले. देखून मोरी माय ह्या फ्रांसाच्या ला सालेत म्हणल्यार जाग्यार
दिश्टी पडटा आनी हें जावन आसा तेजें पिंतूर. तुमकां दिसता की मोरी माय एक धव्या न्हेसणार आसा आनी तिणे एक गोल्डन कलरची एप्रन घाला आनी तिजो मुकुट गुलाबाच्या फुलांत सगळे सरावंडेड जाला दिसता न्ही तुमकां. आनी थंयसर 2 भुरगीं आसात. मोरी माय ह्या 2 भुरग्यांक दिश्टी पडटा. ह्या 2 भुरग्यांचें नांव जावन आसा मेलीन आनी मॅक्सिमीन. कळ्ळें? मेलीन आनी मॅक्सिमीन. ती एकली मेलीन 11 वर्सांची आनी मॅक्सिमीन 15 वर्सांचो भुरगो. आनी मोरी तांकां दिश्टी पडटा आनी अशें सांगता, मोगाळ भुरग्यांनो, तुमी लोकांक वचून ही 3 संगती तुमी सांगायची. ती जावन आसात, पयले मागा आनी देवा सरशीं पाटी येया. दुसरें आयताराचो दीस भाग्यवंतपणी सांबाळा. आनी तिसरें जावन आसा पातकांची जिणी बदलून बोगसाणें मागा. हांगासर तुमकां 2 पॉट दिसतात की वयने. आनी आज मोरी आमकां कितें सांगता म्हणून ह्या एग्जाम्पलांत हांव तुमकां नियाळ दिता. हे आनी एक पॉट ग्रीन आसा आनीक एक पॉट इल्लें ड्राय आसा. कित्याक सांगतात की एक पॉट कित्याक ग्रीन आसा? हाका उदक घाला, मागीर सनलायट बरो पडला, मागीर मेन्युअर आनी घाला वयने. तशें जावन हें प्लांट ग्रीन आसा. अशेंच आमचो ओत्मूय आमचो ओत्मूय ह्या ग्रीन प्लांटा बरी जायचे जर आमी कितें करीचें म्हणून मोरी माय आमकां सांगता. पयल्यान पयलें आमी मागणें करूंक जाय. तुमी सद्दां घरान मागणें करतात न्ही? ताचे तेसी म्हणटात वयने. ताचे उठूकूच तुमी तुमचे पर्सनल मागणी करीचे. कशें करचें? सकाळीं बेगीन उठल्या तक्षणच कुर्साचो गुर्त काडून जिजस आय लव यू, मेरी आय लव यू म्हणचें. आनी तशेंच सगळे दीस देवान तुमकां राखल्या खातीर न्हिदोंक वयच्या पयलीं थँक्यू जिजस, लव यू जिजस म्हणून एक धाकटें मागणें करीचें. तें पयलें जावन आसा. दुसरें, सगळीं आयताराच्या मिसाक येतात गी भुरगीं वयने. आयताराच्या मिसांत येवन तुमी मिसांत पार्टिसिपेट जातात. आनी मिसांत पार्टिसिपेट जावन तुमी आसने दोतोनीक एटेंड जातात गी वयने. तशें जावन तुमी दोतोनी कळान आसतना एटेंड जायते. आनी तशेंच तुमी ऑल्टर सर्वींग, कॉयरांत नातल्या उरल्या सगळ्या एक्टिविटींत संडे तुमी पार्टिसिपेट करून तुमी आयताराचो दीस भाग्यवंतपणी सांबाळचे. हें दुसरें. आनी तिसरें जावन आसा, हांगासर कुमगार मेळिल्लीं भुरगीं कितलीं आसात? आतां वयर घाला. तुमी सगळीं कुमगार तुमकां मेळ्ळ्या. आनी तुमकां एक कायदो आसा. आज सकयल घाला. तुमकां एक कायदो आसा. तुमी कुमसा जायचे वयने. तशें तुमी रेग्युलरली तुमची कुमसा जावन तुमची पातकां उळखचे. आनी तुमी धाकट्या भुरग्यांनी कालें करीचे. तुमी केदळा तुमी खंयचे जाल्यार सूख केल्यार तुमी सॉरी म्हणचे. ओके? आनी तुमी व्हड भुरग्यांनी कोण कुमगार मेळ्ळे तुमी कुमसा जायचे. हें केवल भुरग्यांक मात न्ही, व्हडांकी लागू जाता. तुमी व्हडांनी तुमच्या भुरग्यांक सदांय मागणें करूंक शिकयचे आनी आयताराच्या सगळ्या एक्टिविटींत पार्टिसिपेट करूंक शिकयचे. आनी तशेंच तुमी कुमसा जायचे आनी तुमच्या भुरग्यांक कुमसा जावंक शिकयचे. आनी ते जाल्यार मात्र आमचे आत्मीक जिणी त्या ग्रीन पॉट बरी जाता. नातल्यार ते आमचे आत्मीक जिणी आमचो ओत्मो त्या ड्राय प्लॉट केदळ आमी मागणें करिना मिसाकांनी येना कुमसारांनी जायना. आमचें ओत्मूय त्या ड्राय प्लांटा बरी जाता. देखून आतां आमचे सगळे दोळे धांपया आनी म्हज्या बरोबर हे मागणें करया. मोगाळी माये, मुझे तुजी दयाळ बेसावंक घाल. म्हाका मागोंक शिकय. आयताराचो दीस भाग्यवंतपणी सांबाळूंक कृपा दी. हांवें सुखी केल्यार
म्हाका पातकां वळखूंक आदार दी आनी म्हजें काळीज मोगाचे आनी समाधानाचे खातीर कर. आमेन.